पणजी जेटीचेर अनाधिकृत पार्किंग करपाविशीं येरादारी पुलिसांक खबर दिल्या आनी कायम स्वरुपाचो उपाय सोदपा खातीर बसका जातली। रातभर सुरक्षा रक्षक तैनात करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हायती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी टायम बीन अगेन आमी पोलीस डिपार्टमेंटाकय आमी ट्रॅफिकाकय सांगून दवरिल्लें आसा की कशें आसा आमकां एक अपॉयंट करचो पडटलो। इट इज नॉट सपोज टू बी अ पार्किंग लॉट, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग दी व्हेहिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। समटायम्स कोणी येतात आनी ती पार्क करता वतात आनी तांकां खबर आसना की हे भाड्याचे चडशे पळय आमचे एलवटेक कोणी घेता पळय न्ही स्कुटरी हे ते येतात पायतात तांकां खबर ना की हायटाचे त्यो बुडटा म्हणून। सो सिमिलर वे आतां एक परमनंट सोल्युशन कितें तरी पळयतले आमी वी वील हॅव अ मिटींग वीथ द ट्रॅफिक डिपार्टमेंट फॉर ते पार्किंग जायना जावपा खातीर, नाजाल्यार आमकां आमचो मनीस थंय दवरचो पडटलो। डायरेक्टरान सांगला थंय सेक्युरिटी तुमचो डिप्लॉय करतले म्हणून डे एंड नायट डिप्लॉय करून तातूंत भितर प्रोटेक्ट करतले सो दॅट सच इन्सिडंट्स डू नॉट हॅपन। पूण सद्या रातच्यो त्यो कसिनोच्यो गाडयो पार्क करता तेजेर कितें एक्शन तुमी घेतले कित्याक ताजेर पार्किंग करून दिवचे? आमी एक्चुअली आमी वी आर नॉट आमच्यांनी ज्यो गाडयो काडपा जायना न्ही, दॅट इज अ डिपार्टमेंट। वी हॅव रिटर्न अ लेटर टू अवर द पोलीस डिपार्टमेंट। आमी गेले जर जाय जाल्यार ती कशें हें जातलें? पूण एरिया तुमची न्हू सर ती? आमची एरिया आसा, तुमच्या एरियान कोणें अनऑथरायज्ड पार्किंग तुमचे जेटीर करता? आमची एरिया जाले जाल्यार पसून ती पार्किंग घालता जर जाय जाल्यार आमचे आमी वी हॅव टू इन्फॉर्म दी पोलीस न्ही। वी हॅव इन्फॉर्म दी पोलीस दॅट द इलिगल पार्किंग इज हॅपनिंग। सो कोण एक्शन घेयना हितून तर तुमी तातूंत भितर आय वील स्पीक टू माय डायरेक्टर एंड वी वील अपॉयंट अ स्पेशल सेक्युरिटी सो दॅट ही वील बी ऑथरायज्ड। We cannot challenge them. We do not have authority to challenge. If somebody parks it, either we have to lift it. The lift करपाची authority आमकां ना न्ही। सो पूण फाल्यां समज असली घडना घेवन आमी आतां पळय नो पार्किंग बी घालून दवरलेले आसा, कळ्ळें न्ही? आमी नो पार्किंग तो झोन केल्लो आसा। वी वील अरायव टू अ सिच्युएशन वेन वी वील हॅव अ मिटींग, जॉयंट मिटींग विथ ट्रॅफिक पोलीस एंड आवर डिपार्टमेंट। इफ आवर डिपार्टमेंट हॅव टू टेक सम सेक्युरिटी आनी तातूंतल्यान घालून ते प्रोटेक्ट करताले आमी पळयता। कित्याक जाणा सर आयज गाडयो समज जाता, फाल्यां समज कोणी बुडलो थिंगा बाय इन्सिडंट न्हिदलेलो आसत गाडयेन मागीर ते रिस्पॉन्सिबल तुमकां धरचें ना R&D? आतां जर कोणी गाडी घेवन थंय वता जाल्यार इज इट द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ती झगडी मारून तांकां भायर काडपाच्यो? हांव पयर गेल्लो एक फावटी, ते मनीस आंगार येतात, कोणी येता, म्हणजे आमी सांगता तेन्ना बाबा तांकां खबर आसना न्ही वी आर नॉट ऑथरायज पीपल टू रिमूव देयर व्हेकल्स, कळ्ळें न्ही? वी वील अरायव टू अ सोल्युशन। आमी त्या डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतली आनी वी वील सी टू दॅट if the police do not act, we will keep our securities. Because we don't get any income out of this. We have to deploy a police together personnel amche, and we do not have a security guards with us. So we will have to hire some security, private security, and guard that our place. आमची प्लेस आसा ती आमकांच गार्ड करची पडटली बिकॉज रावनिंग हॅपन जातले हें जातलें। यू वॉट यू से इज करेक्ट। काल एक फेरी बोटी कडेन इन्सिडंट जालो, थंयसर फेरी गाडी पार्क केल्ली आशिल्ली, ते लोट हाडाची ती गाडी उदकान गेली। ती एक्चुअली जेटी तुमच्या R&Dची न्हू? पणजी सायडीचो जो रॅम्प जो आसा तो R&Dचो रॅम्प, थंय आमी कोणाकच परमिशन गाडी लावपाक दिवंक ना। ती आमची R&Dची जागा, थंय एक्चुअली फेरी बोट लागता आनी गाडयो येवपाक वचपाक। पण मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो गाडयो लोक लायतात दिसभर थंय तेंच्यो गाडयो आसता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो आनी त्या स्टाफाच्यो गाडयो। पूण रातचें कितें जाता, गेटीचेर सिक्युरिटी नासल्या कारणान ट्युरिस्ट लोक लायता आनी वयता। तांकां खबर आसना की सुकते भरतेची तांकां काय कळना। ती म्हाका दिसता सुकतेक लागून लायल्ली ती फेरी कार भरती येयली तशी उदकांत गेली। पूण आतां हेज्या उपरांत आमी ते इन्फॉर्म ऑलरेडी केला हायर ऑथॉरिटी। तेंच्यांनी सांगलां की आमची एक परमनंट सिक्युरिटी थंय दवरया म्हणून। त्या प्रमाणे आमी एक्शन आतां नेक्स्ट एक म्हयन्यान घेतले। R&Dचो सेक्युरिटी तुमचो पर्सनल आसता? आमचो पर्सनल। आमी एक एजन्सी अपॉयंट करतली, तो फूल टायम वॉच एंड वॉर्ड करतो। आतां पळय जाल्यार सगळ्यो कसिनोच्योच गाडयो आसता। काल रातच्यो स्पेशली रातच्यो जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे लोक गाडी जेन्ना काडटात तेन्ना एक तर ट्युरिस्ट लागता नाजाल्यार कॅसिनोचे लागता। ताका अलाव कोण करता? ना अलाव करपाची समज ती ओपन आसता, गेट अनमॅन्ड आसा, कोण ना ते गेटीचे, ताका लागून ते पूण आतां डिपार्टमेंटान ठरयला की ते एक सिक्युरिटी दवरपाक। पूण फाल्यां काल तो एक इन्सिडंट जालो पळय ताका आतां रिस्पॉन्सिबल कोण दर? रिस्पॉन्सिबल तो जेणे लायला एक्चुअली तो, कित्याक असो जावपाक जायना म्हणून आमी सिक्युरिटी दवरता।